खरेंच फायंड आवट करपाक जाय तो गोंयचो आसा वो भायलो आसा तो वो ती बर्थ सर्टिफिकेट देखून तेणी फॉर्जरी करून फ्रॉड करून हाडल्या जाल्यार आनी हे दिवपाक कोण 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 हू इज अ कल्प्रेट इज इट नॉट द ऑफिशियल्स तो एक दाखयता डॉक्युमेंट पर्वरीचो ओके आनी दुसरे दाखयता तो मुंबय सो एक दाखयता तो पयले तेजे लग्नाचे पळय तूं सर्टिफिकेटाचेर ताजे जे सांगपाक सोदता फर्स्ट मॅरेजाक तेणें न्ही पासपोर्ट दाखयला आनी बॉर्न मुंबय म्हणून पासपोर्टाचेर आसा आनी दुसरे मॅरेज न्ही तेणें बर्थ गोंयचें दाखयलां. गोंय भाजप सरकारांतले मंत्री भ्रश्टाचाराक तेंको दितात असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेस महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुतीनोन केला. बार्देशांतल्यान एकट्यान 2 लग्नां केल्यान इतलेंच न्ही जाल्यार दोगांय बायलांच्या नांवान लाडली लक्ष्मी येवजणे सकयल अर्ज करून येवजणेचो लाव घेतला. ह्या संबंदान मंत्र्याक म्हायती दिल्या. मंत्र्यान त्या मनशाचेर कारवाय करची सोडून ताकाच तेंको दिता. खरें म्हळ्यार मंत्र्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्याक आफोवन चवकशी करपाक जाय आशिल्ली अशें प्रतिमा कुतीनो म्हणटा. फिरोज मोहम्मद रफीक शेख आय रिपीट फिरोज मोहम्मद रफीक शेख म्हणटा तो भुरग्यान फ्रॉड केल्लो आसा. ही हॅज डन फ्रॉड नॉट ओन्ली वीथ 2 वुमन बट ही हॅज डन फ्रॉड वीथ द गव्हर्मेंट स्किम्स एंड वेन आय वेंट वीथ द मोर्चा हांव बाब डोमिंगो मार्टीन जो आसा सब रेजिस्टर तेका ताजे नोटिसा मुखार हाडपाक गेले की तुजे डिपार्टमेंट तात कितें तरी रॉंग आसा म्हणून आनी हांवें जशें म्हणिल्लें तशें डाल में कुछ काला आहे म्हणून पूण हांगा हांव पळोवपाक गेले ताका सांगूंक गेल्ले हांव की पुरी दाली काली आहे म्हणून. इट्स अ क्रायम. एक बायल आसतना दुसरी बायल केली जाल्यार यू ऑल नो अकॉर्डिंग टू लॉ इट्स अ बिगस्ट क्रायम and here we had gone with facts and figures to tell them and to tell this Nilesh Kabral the law minister that something is wrong in your department म्हणून आणि आम्ही ताका दाखयली की सिवील रजिस्टर जाता तो आनीक लग्न जाता तो. सो दीस फेलो इज मॅरीड ट्वायस आनी सिवील रजिस्ट्रेशन सर्विसीस ऑफ गोवा फर्स्ट मॅरेज सेकंड मॅरेज. फर्स्ट मॅरेजाचें तेणें नांव दिलां फिरोज मोहम्मद रफीक शेख आनी दुसरे हेजेर दिलां शेख फिरोज मोहम्मद रफीक. इतलेंच न्ही ताणें कसली फ्रॉड केला ते पळयात. 1 स्टेप अहेड वचून तो फर्स्ट मॅरेज बायले कडल्यान ताणें लाडली लक्ष्मी घेतल्या 1 लाखाची. हे खातें कोणा अंडर येता तें तुमकां खबर आसा विश्वजीत राणे. लाडली लक्ष्मी ही हॅज टेकन द बेनिफिट्स फायन फर्स्ट मॅरेज अंडरस्टूड. सेकंड मॅरेज केल्या तेणें 2018 ही मॅरेज केल्या आनी ही इज गोईंग एंड टेकिंग लाडली लक्ष्मी बेनिफिट्स हियर ऑल्सो. सो दोगांय बायलां कडेन 1 लाख केला. हो बिझनस ताणें स्टार्ट केला. जेन्ना आमी गेलीं सांगपाक थंय तेन्ना आमकां डोमिंगो मार्टीन जो आसा सब रेजिस्टरान डायरेक्टली म्हणपालो आपणाक नंबर दियात. आमी ताका नंबर दिलो एंड दॅट टायम ही एडमिटेड दॅट द फ्रॉड इज टेकन प्लेस देर इज समथींग गॉन रॉंग म्हणून. नाव बाब निलेश काब्राल एस्टरडे इज टेकिंग अ प्रेस एंड हांव म्हणटा बाब निलेश काब्राल जो लॉ मिनिस्टर आसा you should have taken it positively but Nilesh Kabral you have taken things negatively. You should in fact on the contrary you should have हे करपाचे सुवातेर आमकां कॉंग्रेच्युलेट करपाचे तुवें महिला काँग्रेसीक की आमी तुज्या दोळ्या सकल तुज्या खात्यांत हांगा एक कोणें येवन फ्रॉड केल्लो आसा म्हणून आमी एक्सपोज केला तेका आमी तेका वी हॅव बॉट टू युअर नोटीस दॅट फ्रॉड इज बीन कमिटेड बाय सो एंड सो पर्सन एंड तुमी ताका सर्टिफिकेट दिल्या म्हणून आनी दुसरें म्हणटा तें फ्रॉड तेणें लाडली लक्ष्मीकूय केला म्हणून. हांगा पीपल हू आर डिजर्वींग कितल्यो तरी गोंयच्यो चलयो आसा हू आर रियली डिजर्वींग लाडली लक्ष्मी स्कीम आर नॉट गेटींग बिकॉज पेपर ना कसले डॉक्युमेंट ना म्हणून जे गोंयकार आमच्यो भयण्यो आसा चलयो आसा गोंयकार जे आमचे आसा तांकां डिनाय जाता. आनी हे मोहम्मद फारूक आसा ताका हेका 2 लाडली लक्ष्मी मेळटात. बट आपल्या लोकांक न्ही डिफेंड करपाक मुखार सरलो. Yo, Nilesh Kabral, you should admit that corruption is taking place in Goa. गव्हर्मेंटाच्या खात्यांतच पळय करप्शन चालू आसा आनी तें तुवें एडमीट करपाचे सुवातेर करप्शन चालू आसा म्हणून तूं तें एडमीट करपाक सोदना. अरे म्हाका एक सांग हांव विचारूंक सोदता निलेशाक. तो सांगता प्रतिमान एक मॅसेज धाडिल्ली बरें आसा. प्रतिमाची तूं मॅसेज घेतलो एक्शन घेतलो बट वॉट अबाउट कॉमन पीपल तूं तांचो फोन घेतलो. तुवें तो अर्द वर तुज्या ऑफिसराक न्ही आपोवपाक जाय आशिल्लें. कन्सर्न ऑफिशियलान ज्यो ताका सर्टिफिकेट दिल्या इवन तुज्या तलाटीक न्ही तुवें आपोवपाक जाय आसलें. तुमी म्हणटा काल की फ्रॉड त्या मनशान केला. यू आर रिमुवींग एंड थ्रोईंग द बक ऑन दॅट पर्सन. दीस इज लायक ब्लेम गेम गोईंग ऑन. तूं काडटा आनी म्हणटा मोहम्मद
तो फिरोजान कमीट केल्लो आसा क्रायम, ताणें फ्रॉड केला आनी तेणी 2 रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट दाखयल्या म्हणून. रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट दाखोवपाक ताका गट्स खंयच्यान आयले? ताका रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट कोणें दिलें? वॉज इट नॉट युअर तलाटी? इज नॉट द डिपार्टमेंट? अरे तलाटी हेज टू गो अँड डू इन्स्पेक्शन एंड सर्वे, वीच आय डोंट थिंक ही हेज डन. कित्याक फर्स्ट मॅरेज खंय आसा? त्याने दाखयला रेजिडेन्शियल सुकोर पयलें. दुसरें त्याने दाखयला एड्रेस रेजिडेन्शियल साल्वादोर दे मुंडो. सो तुजे तलाटीन स्टडी केल्या? हांव म्हणटा आयज काल तो सांगता वयल्यान की कंप्लेन दियात. शो करून जायना. अरे बाबा निलेश काब्राल, तुजो सरकार जेन्ना आशिल्लो तेन्ना तुमचो CM देखून आनी तुमचे मिनिस्टर देखून रस्त्यार येताले मरे. कितें इतलेंशें आसल्यार इतलें करपाक. आनी आमी हांगा प्रूफ घेवन तुमकां एक्सपोज कर, तुमकां दितात, तुमकां प्रूफ दितात फ्रॉड केल्लो आसा, तुमच्या डिपार्टमेंटाचेर फ्रॉड केल्लो आसा, लाडली लक्ष्मी खावून तो फ्रॉड करपा लागला. वयल्यान तूं तोंड घेवन सांगता प्रतिमान मेसेज करपाक आशिल्ली, कंप्लेन दिवपाक आशिल्ली. हांव सांगता हांवें म्हज्या सेक्रेटरीक धाडिल्लें कंप्लेन दिवन. ते सेक्रेटरी कितें सांगलें कंप्लेन दिवन गेल्यार? ना हे कोर्टाक वचपाचें म्हणून. आनी ते दीस सब रेजिस्टर सांगता येस मॅडम दिस इज अ बिग फ्रॉड म्हणटा. ही लेटर पळयलें तेणें आनी म्हाका सिवील रेजिस्ट्रेशन आनी आसा बूक ओपन करून दिस इज फ्रॉड, टोटल फ्रॉड, आय वील टेक एक्शन. आमी वॉट एक्शन यू वील टेक? वॉट एक्शन यू वील टेक? ही इज टेलिंग मी नो वी हॅव टू एनल दॅट मॅरेज. वी कॅनॉट कीप वन पर्सन कॅनॉट हॅव 2 सिवील रेजिस्टर्स. आतां म्हाका वायट दिसता दीस यू ऑल आर प्लेईंग वीथ हूम? यू ऑल आर प्लेईंग वीथ दोज 2 वायफ्स. I am feeling sorry for 2 families. 2 families are suffering. First wife didn't know that husband has done this fraud and he got married to the other one. When she came to know, ते पहिले बायले कळतं की दुसरी बायल झगडटा आणि दुसरी बायल काडटा आणि सर्टिफिकेट दाखयता. तो आपलो घोव म्हणटा, मेरा है म्हणटा पती, मेरे पास सिविल रजिस्टर है. पहिली बायल आपले दाखयता, पहिले बायल आपली दाखयता सर्टिफिकेट. पहिली बायल म्हणटा म्हजे कडेन लाडली लक्ष्मी आपण गव्हर्मेंटाची स्कीम घेतली. दुसरी बायल म्हणटा आपल्या कडेन आसा. म्हळ्यार फॉर्जरी, कोणाचे पयशे हे. गोंय भाजप सरकार भ्रष्टाचारा विरोधान आसा जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्याचेर कारवाय करची अशी मागणी गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन केल्या. Nilesh Kabral, you have to take the responsibility because you are the law minister. You have to, I am saying की खंय तरी public funds have been misused. खंय तरी misappropriate जाल्ले आसा funds. गव्हर्मेंटाचे फंड्स ते आनी ते पयशे तुमच्या बापायचे फात न्ही ते पयशे आमचे टॅक्स पेयर्साचे पयशे ते आनी जे डिजर्वींग चलयो आसा गोंयांत तांकां डिजर्वींग लोकांक मेळ. निलेश तुका सांगतात तेज्या पावटी तुवें समज हांकां ऑफिशलांक घेवन चला करुया कारवाय म्हणली जाल्यार तुका हॅट्स ऑफ म्हणपाचें. वयल्यान तूं काल दाखयता फर्स्ट मॅरेज सेकंड मॅरेज तूं दाखयता वयल्यान लॉ मिनिस्टर जावन ही लजेची गजाल आसा. तुवें डिपार्टमेंटाक सांगपाक आशिल्लें टेक एक्शन ऑन दॅट मॅन म्हणून, कॉल हिम म्हणून, कॉल द तलाटीज, कॉल द ऑफिसर्स हू हॅव गिवन हिम द मॅरेज सर्टिफिकेट म्हणून. ताका बूक करपाक जाय, ताजेर केस घालपाक जाय आनी ताजी पेनाल्टी घालपाक जाय आनी रिकवर करपाक जाय जो ताणें फंड चोरला तो. आनी गव्हर्मेंट हॅज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दीस एंड रिक्वायर बिकॉज इट इज एज आय एम सेईंग इट्स अ मनी ऑफ अ टॅक्स पेयर. हे तुमचो पयसो न्ही. आनी जायना जाल्यार निलेशाक सांगता तूं त्या गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीन तो 1 लाख घाल कित्याक कोण डिजर्वींग आसा पळय त्या चलयेक मेळून दी म्हूण ते पयशे. येस द गव्हर्मेंट हॅज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द गव्हर्मेंट now since Mahila Congress has exposed the culprit, we have brought to your notice. We expect Vishwajit Rane that तुम्ही ताजेर केस घालपाक जाय फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड एज अ मिनिस्टर. तुवें ताजेर केस घालपाक जाय रिकवर दॅट 1 लाख. आनी दुसरें म्हणटा ते निलेश बाबाक सांगता मातशें तुजे स्टाफाक ट्रेनिंग दी आनी कितें चल्लां पळय फ्रॉम तलाटी टू ऑफिशल्स मातशें टेक एक्शन म्हणून, स्टार्ट टेकिंग एक्शन म्हणून. The IFFI for the last 15 years, and this year will be no different. Films are usually perceived to be a source of entertainment, but behind the scenes, it employs millions of people. The film festival is a confluence of myriad ideas put together by creative and capable beings to bring forth meaningful visuals that deliver cinematic excellence. This time the IFFI is here to lift the spirits of these hardworking individuals. The film festival aims to provide a world-class experience to all cinephiles and critics who shall grace the festival with their presence.
a multitude of minds have been put together to prepare for this event, which has culminated to become the 51st International Film Festival of India, and we cordially welcome you to join us for this event.